करपाक सोदता काप्रेश्वराचे कितें तेंचे हिंदुत्व खंय गेले ते आमकां खबर ना। पयर मडगांवां बजरंग दलाचे कितलेशे कार्यकर्ते उदय भेंब्रेच्या घरा कडेन गेले आनी हिंदू धर्माचे उलयताले। हिंदू धर्मा बद्दल तूं कांयच उलयना मरे म्हणून। मागीर आयज जेन्ना हिंदू धर्माच्या देवांची देवळां मोडटात तेन्ना ह्या आनी उपस्थित रावा मरे हांगासर। तेन्ना आयज तुमी खंय गेले? आयज धर्म खंय गेलो? आयज भारतीय जनता पार्टीन हो धर्म आपल्या पॉलिटिक्सा खातीर यूज केला, वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर यूज केल्लो आसा। आयज हो प्रमोद सावंत जो आसा हो धर्माच्या नावाचेर आयज गोंय काबार करपाक सोदता। आयज अक्षरशः जर हिंदू धर्म जर कोणी काबार केला कितें तो काँग्रेसीन करूंक ना, आम आदमी पार्टीन करूंक ना, टीएमसीन करूंक ना, गोवा फॉरवर्डान करूंक ना, एमजीन करूंक ना, कोणी आयज केला तर भारतीय जनता पार्टीन केला। आयज जे हिंदू धर्माचे खबरी उलयता, देवळांचे जीर्णोद्धाराचे खबरी उलयता, 20 कोटी 30 कोटी सँक्शन केलेले खबरी उलयता। हे पळय हे 20 कोटी आणि 30 कोटी हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता, हे देवळां मोडपाचे खबरी उलयता। आयज प्रमोद सावंत गोंयचे घट्टण आणि निसांठण करता, हे तुम्ही स्वतः पळोवपाक शकता। आयज ट्रान्सलोकेट केल्ली झाडां कितली वाचली रे, कितली वाचली? कोर्टाक खोटी माहिती दिवन तुम्ही आयज ही ऑर्डर हाडले कितें? ट्रान्सलोकेशनाची कितली झाडां वाचली ती सांगोवपाची आनी हे ट्रान्सलोकेट येद्या मोठे झाड करतले कितें रे? खंय बरें भोगतले रे तुमी? आमी राती होम घातला आनी त्या होमान 40 लिंबू घातले, 40 लिंबू कितें रे? असा देव सत्याचो तो सोक्ष मोक्ष लायतलो, पूण हे आयज जे घडलां ते चुकीचें घडलां। आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हिंदूंच्या देवळांचेर येयले ती आयज ते थंय कपेलाचो खुरीस मोडलो, कोणान विचारी नासता आनी रातची कामां करतात, रातची कामां करतात। खरे बापायच्या कास्ताच्या दिसाची कामां करा मरे, दिसाची कामां करा कितें? आयज महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंट जाले, कितली देवळां मोडली महाराष्ट्रान डेव्हलपमेंटाक, कर्नाटकान देवळां कितली मोडली ना डेव्हलपमेंटाच्या नांवान। आयज जेन्ना आमी बेळगांव सिटीन वयता थंयसर एक हनुमान मंदिर आहा ते रस्त्याच्या मदीं आसा कितें, तेका वाट दिवन तेंच्यांनी सायडीकसून रोड काडलेलो आसा आनी आयज हे हांगासर आमची हिंदूंची देवळां मोडटा। हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, हे भारतीय जनता पार्टी सरकार जेका तुम्ही सगळ्यांनी मेजॉरिटीन हाडलेले निवडून, जेका मेजॉरिटीन हाडलेले निवडून आनी हे काँग्रेसीतले आशेखोर लाचार लोक त्यांच्या बरोबर गेले आनी आयज सुद्धा त्यांच्या वांगडा थंयसर रावले आनी मजा पळयता आमच्या धर्माची। आयज खऱ्या अर्थान धर्माची जर कोणी विटंबना केल्या जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन केल्या आनी आयज धर्म काबार जावपाक प्रमोद सावंत जबाबदार आसा, भारतीय जनता पार्टी जबाबदार आसा। आयज पर्वरीच्या वडाच्या झाडाची परिस्थिती, काप्रेश्वराच्या देवळाची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता। धर्म हांगासर काबार जालो, धर्म भारतीय जनता पार्टीन काबार केलो आनी जे अंधभक्त त्यांच्या बरोबर नाचतात धर्म वाचोवपाक अंधभक्त जावं नाका, देशभक्त जाया कितें रे? बारीकशा शिल्लक कारणां वयल्यान आंदोलनां करपाक येता मरे, बारीकशे इश्यूचेर तुम्ही व्हडले मोर्चा काडटात मरे। जेन्ना आयज जेन्ना देव काप्रेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना खंय आहा रे तुमी? खंय आसा रे? आमकां कमेंट मारता एक्टिविस्ट खंय गेले म्हणून, एक्टिविस्ट रात दीस न्हिदले मरे, तुमच्या खातीर गोंय काबार जाले मरे। म्हटल्यार तुम्ही आयज जेन्ना काप्रेश्वराचे देवूळ मोडटा तेन्ना तुम्ही हांगासर ना कितें आनी येवचेय ना। फाल्यां सकाळीं बोडगेश्वराचे मोडटले तेन्नाय तुम्ही येवचे ना, परवा ते दूधसागराचे मोडटले तेन्नाय येवचे ना। दॅट मिन्स जेन्ना जेन्ना आमची देवळां मोडटले तुम्ही वग्गी घरान रावन मजा पळयतले। पळया मजात पळया कितें रे? जावनी घट्टण आनी निसांठण। आमी उलोवन थकले, आमचे कडेन जे पर्यंत जाताले आमी केले। आमी दिल्ली गेले, नितीन गडकरीक मेळ्ळे, नितीन गडकरीन सुद्धा आमचे कडेन फटींगपणां उलयले, नितीन गडकरीन सुद्धा फटींगपणां उलयल्या। हो जो भाऊ श्रीपाद नायक जेका 6 फावटी निवडून हाडलो, भंडारी समाज म्हणून आयज श्रीपाद भाऊ आमच्या फाटल्यान उबो ना। आयज श्रीपाद भाऊ नॉर्थ गोवा एमपी तुझे कर्तव्य आसलेले ह्या झाडा फाटल्यान उबो रावपाक, हे झाड वाचोवपाक। तुझ्या एक शब्दाचेर तूं अमित शाह नरेंद्र मोदीक मेळलो, हे झाड वाचतले आसले। अरे जो अमित शाह म्हादई कर्नाटकाक दिवपाक शकता तो एक बारीकशे हे झाड वाचोवपाक शकना, हे बारीकशे झाड वाचोवपाक शकना। शी आणि धूर आहे तुमचे, सरकार चलोवंक पावनाका। तुमचे घट्टण आणि निसांठण जो आसा सत्याचो वंश सुद्धा तुमचो काबार करूं। तुम्ही जसे या झाडांचे वंश काबार करपाक उठले तसो वंश तुमचो काबार जातलो, कुळक्ष जातलो, मेल्यानू कुळक्ष जातलो तुमचो कितें रे? आयज पर्यावरणाचो तांडव करून सोडला डेव्हलपमेंटाच्या नांवान। हे डेव्हलपमेंट बायेच्या गव्हाचे डेव्हलपमेंट, हे बायेच्या गव्हाचे डेव्हलपमेंट तुमच्या कितें रे? आवय बापायन जल्माक घातल्या काय कोणी घातल्या रे तुमकां? आवय बापायन जल्माक घातल्या काय कोणी घातल्या? मेल्यानू पर्यावरणाची दया ना मात सुद्धा। मोपा एअरपोर्ट हाडलो, कितलीशी हजार लाख झाडां मारली थंयसर। आयज वयता थंयसर झाडां मारता, कोलवळे ते आंबे काय बरे सौंदर्य दिसता ते आंब्यांचेर पाड घातली, कशे तुमचेर पाड पडटले, कशे तुम्ही सत्ता भोगतले ते कळना। आमी आमचे कडेन जाता ते केले, सगळ्या परीन आमी प्रयत्न केलो, तुमकां कोणाकूच रायट ना एक्टिविस्टांक बोट दाखोवपाक। तुमकां जर बोट दाखोवपाचें जाल्यार पर्वरीच्या लोकांक बोट दाखया। आयज पर्वरीचो लोक हांगासर उबो जावलो, भोवसंख्येन उबो जावलो। आमी हांगा पुलिसां कडेन आर्ग्युमेंट करचे ना, दादागिरी करचे ना, कांयच करचे ना, कित्याक न्हिदलेल्या लोकां खातीर आमी झगडूंक शकना। न्हिदलेले जे लोक सुस्त न्हिदल्यात, सुशेगाद न्हिदा, हातरून घेया,
बोटी घ्या, भायले सायडीक घ्या, सुशेगाद न्हिदा आणि बरे झेमेकडा सारखे आणि तेन्ना उठा जेन्ना सगळे काबार जाल्लेले आसतले. देव बरें करूं. नरेश भाई तुम्ही काल अख्खो दीस रावले हिंगा. अख्खो दीस काल तुम्ही अख्खो दीस रावले. हांव पयरच्यान हांगा आसा. आयज अचानक जालें म्हण तेजेर कितें सांगपाचें तुमकां? हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. जालें सांग. ती लेडीज मिडिया न्हू बाबा, तू सांग तांकां. ऐक अकॉर्डिंग टू हायकोर्ट ऑर्डर हे झाड ट्रान्सलोकेट कर म्हणून ते ऑर्डरीन मेन्शन केलेलें आसा. हय. आनी देवळाक हात लायचो किंवा देवळाचे पत्र्याची शेड किंवा बाकीचो खंयचोच स्ट्रक्चर उडयचो म्हणून अशें कोर्टांच्या ऑर्डरीन मेन्शन केलेलें ना. ऑर्डर म्हाजे कडेन आसा. पण हांगा जें कितें घडलें आनी आयज सकाळीं हांगा येयल्या उपरांत जेन्ना आमी हें पळयलें तेजो सगळ्यान पयलीं निश्चित करपी म्हणटा तो स्वप्नेश. तेज्या उपरांत आमी ताका जॉयन जाले. आयज म्हाका तुमकां मुद्दम सांगून दिसतलें आमी कायदो म्हणनासतना आमी माणुसकी पळोवपाक जाय. आमी देवाक मानतात म्हणून आमी रातभर हांगा रावन म्हाज्या बरोबर खूब जाण आशिल्ले. सकाळीं 4:30 आमी घरान गेले आनी आसलो तसो परत हांगा 9 येयला. आयज आमचें दैवत्य खंय तरी सोंपलेलें आसा. सगळ्योच गोश्टी कायद्यान जायना. हांव म्हणटा डेव्हलपमेंट करा. आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. तेजे पयलीं मातशें वचोन नेबरींग स्टेटीन जे डेव्हलपमेंट केलां आनी ज्या पद्दतीन केलां ते पळया. हांव तुमकां कितकेशे दाखयता. पिलनवाडीच्या फुडें जेन्ना तुमी बेळगांव वयता पळय एक हनुमानाचें टेम्पल आसा. येदो व्हडलो हायवे तेंच्यांनी रोल केलो पूण तें देवूळ थंयच उरलें. तेंच्या कडेन जर वाचोवंक जाता जाल्यार हेंच्या कडेन कित्याक जायना हो म्हजो प्रश्न आसा. आयज कायद्याचें उल्लंघन करिना हांव. आनी एक देवूळ आसा तेका तशेंच व्हडाचें झाड आसा. तेंच्यांनी ब्रिज त्या देवळा वयल्यान बांदलेलो आसा. जाय जाल्यार मिडियाक हांव मागीर फोटो शेअर करता. हेका म्हणटा डेव्हलपमेंट. हेका म्हणटा आमच्या देशाचें डेव्हलपमेंट. आनी हांगा जें घडटा पळय हेका कितें म्हणटा पळय हांव हे गोंयकारांचेर सोडटा. कमेंट्सान सांगा. आनी ह्या फुडें तुमी चिता गोंय कोणाचें तें. कोणाच्यो प्रॉपर्टी वाचोवच्या खातीर हे हांगा घडटा तें. कोणाच्यो प्रॉपर्टी वाचल्यो आनी आयज आमचो देव हांगा रस्त्यार पडलो. देव रस्त्यार पडले, आमी रस्त्यार पडले. आयज आमकां आवय बापूय ना जालो हे लक्षान घेयात. जर अजुनूय तुमी न्हिदलेले आसा न्हू तर हे लक्षान घेयात. इतके हेच्या सारकी वायट परिस्थिती आनी म्हाका दिसता गोंयकारांचेर केन्ना येवंक जायना. मुस्लिम फॅमिलीतले पूण म्हाका खूब दुख्ख जालें की आमचो राखणदार मुस्लिम जावन बसून आमी ताका मानता. आमी बुधवारा आनी आयतारा आमी हांगा येताले पेटोवपाक. तो राखणदार आमचो कोरियरचो. आयज आयकलें की आमी तें मोडटा म्हणून देवूळ. आनी सायड बाय कोर्टाचेर पसून हांव रिस्पेक्ट करता की ऑर्डर आसा ती झाडां कापपाक आसा. देवूळ मोडपाक न्हू. पूण ती ऑर्डर एकाची घेता आनी मोडटा देवूळ. हाजें कितें उलोवपाचें. आनी एका सायडीन सीएम म्हणटा आमी हिंदू धर्म आनी हो खंयचो धर्म बाबा. धर्म म्हणटा तो सगळ्यांचोच. धर्म मनीसपण आसपाक जाय पयलीं. हांकां पयलीं मनीसपणूच ना. देव आतां ते कितलीं वर्सां ती आयज करचे ना ते कितलीं वर्सांची आसा ती. रस्त्याक लागता, झाड मोडटा, कोर्टाची ऑर्डर घेतला, मोडटा बरी आसा. पूण तुमी तेजे निमतान तुमी देवूळय मोडटा. हो खंयचो कायदो. आनी आतां इतले लोक आमी एकठांय जाला की ओपोज करपाक कोर्टाच्या अगेन्स्ट न्हू. देवाक तुमी हात लायता म्हणून. हो राखणदार आहा आमचो. आमकां तो राखता. हाजे हे म्हणल्यार आमी खंय वचपाचें, कोणा कडेन वचपाचें, सीएमा कडेन वचपाचें काय रावन कोणें आयज हांगा उबो आसपाक जाय आसलेलो. परवरीकर ताका जिखोवन हाडला आमकां राखपाक तो. आनी राखणदार तो मोडपाक दिता. हो कसलो MLA. पूल येता जाल्यार वचपाक येता. हे झाड मोडलें काय तुमचें सुटलें. देव खंय देवळा खंय लागता थंय. राखणदार अजिबात लागना. खंय लागता. तुमी म्हाका दाखोवचे व्हिडिओचेर ते मोडपाक स्टार्ट केले. ऑर्डर दाखयना. ऑर्डर दाखयना. ऑर्डर आहा झाड मोडपाचें.
देऊळ म्हणपाचें न्हू पूण हे खंयचें कायद्यान आसा कायद्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही काम करता आमी कितें उलयल्यार तुमी अरेस्ट करून व्हरतात म्हणजे आमचो काय फिलिंगूच ना तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळीं परिवारीकार जागपाचें आनी पळोवपाचें कितें जालां तें आनी हेजे फुडें चिंतपाचें आमी कशें रावपाचें तें तेंच्यांनी फक्त जातींनी झगडी लावपाक दवरला कोण कोणाचें ना हांगासरलें देव बरें करूं म्हणटा तुमकां मॅम तुमचें नांव कितें म्हजें नांव फरिदा हॅलो झाडाची ऑर्डर झाडा एक आम्ही राखणदार तो काय ना जात भेदभाव काय ना जात भेदभाव यांच्यानी केला आम्ही सगळे मिळून एकटा रावताली तेका लागणे तो हांगा येणार